ना तर कितें जातलें, प्रोटेस्टंट येतले विंगडूच सांगतले थंयसर कॅथलीक इगर्ज सत ना हांगासर आसा आमी धांवतले. खंयसर सत ना थंयसर वांटे 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 जावनूच वेतात. एका मनशाक एक बरें जिवीत जियोंक ह्या संवसारांत गरज चार संगती. क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, कोणेंगी म्हाका म्हज्या भावा विशयान सांगलें म्हणून हांवें म्हजोच निर्धार घेतलो. म्हजीच अभिप्राय हांवें घट्ट करून घेतली मोतीन आनी त्या भावातावन दुबावानच पळोवंक सुरू केलें. म्हज्या बायल्या विशयान कोणेंगी सांगलें, बायले थंय संबंद जोडूंक बारीक कश्ट जालो. ताचे सांगाता दुबावानच जियेचें पडलें. एका जाती विशयान माध्यमांनी अपप्रचार केलो. त्या जातीच्यांक पळयतना म्हाका कितेंगी खावचें न्ही. आनी एका मनशा विशयान कितेंगी सांगलें तो तेणें पाशार जाताना पळोवन रावचें कितें करता हो म्हणून. म्हळ्यार भितरच बें आनी दुबाव. त्या देखून प्रिजुडिसस म्हणटात इंग्लिशान. Prejudices leads me into doubt and destroys my faith. पूर्व अभिप्राय म्हाका दुबावाक व्हरता आनी दुबाव म्हजो भावार्थ नाश करता. ह्या कारणा पासून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या वांजेलांत आमकां नातानायल एक बरो आदर्श म्हणयेत. कित्याक तो आपल्या दुबावांच रावोंक ना. बागार फिलिपान ताका सांगतना तो उठलो, सत समजून घेवया म्हणून तो फिलिपा सांगाता चल्लो. आमी जिवितांत करचे पूर्व निर्धार आमकां सारकी समजोवणी दिनात. त्या देखून आमच्या जिवितांत आमी सोदूंक जाय. आनी त्या देखून जेजू म्हणटा सोदा तुमकां मेळटलें. केदाळा आमी सोदूंक प्रयत्न करता. सत बरेंपण आमकां मेळटा. आमी संवसारार पळयल्यार हर एक मनीस बरें सोदता. कसलें बरें सोदता? आज म्हाका 10,000 सांबाळ आसा, फाल्यां म्हाका आनिल्लो चड जाय म्हूण बरें काम सोदता. हांगासर मेळना देखून परगांवाक वचून विजा घेवन थंयसर बरें काम सोदूंक आनी बरें काम करूंक प्रयत्न करता. पूण आत्मीक रितीन आपणाच्याच जिवितांत आपलो दुबाव हुमटून काडूंक आमी सोदूंक जाय. आनी आमी केदाळा देवाच्या राज्या विशयांत सोदूंक प्रयत्न करता. तेदाळा आमकां मेळटा. आनी त्या देखून नातानायल थंयसर एक खरो इस्रायलकार म्हूण जेजू उद्गारता. एक खरो इस्रायलकार म्हळ्यार कितें? थंयसर नातानायल आपल्या जिवितांत प्रवाद्यांनी शिकयल्लें शिकोवन आनी तशेंच मोइजेचें नियमशास्त्र बऱ्या रितीन पाळन संपूर्ण तरान इस्रायल असो सोडवणदार येतलो म्हणल्यार बरवशान जियेतलो. आपणाचें जिवीत नितीच्या वाटेन चलोवन, सताच्या वाटेन चलोवन, नैतीकपणाच्या वाटेन चलोवन संपूर्ण तरान देवान दिल्ल्या बसवण्यांचेर तो बरवसलो. आनी अशें त्या देखून ताका बायबल कळीत आसलो. त्या देखून तो विचारता नाजरेत येतावन कितें बरें येत आपलो दुबाव. कित्याक नाजरेता विशयांत थंयसर कितेंच बरें येवचें ना म्हणून थंयसर बरयल्लें आसा बायबलान. आनी त्या देखून त्या उतराचेर तो बरवसून रावलो. पूण फिलिपान ताका सांगतना पळया सत पळया कितें पळोवन घेवया म्हणून तो जेजू सरशें आयलो. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, संवसारार थोडे फावटी आमकां साबार आवाज आयकतात विंगड विंगड रितीनी. आनी आमी ते आयकून एक निर्धार घेतलो जाल्यार सत समजून आसतना, सारकी समजणी नासतना तर आमी दुबावांच जियेता आनी आमचो संबंद बिगाडटा. ह्या कारणा पासून आज आमकां नातानायलाच्या मुखांतर जेजू सांगता आमी
देवाचें उतर नियाळणं पाळणं सर्गींच्या राजा विशांत संपूर्ण तरान समजणी जोडी जाय. ना तर कितें जातलें, प्रोटेस्टंट येतले विंगडत सांगतले थंयसर कॅथलीक इगर्ज सत ना हांगासर आसा आमी धांवतले. हांव थोड्या दिसांनी प्रोटेस्टंटा मदें दोन विंगड जातले आनी अशें संवसारार तुमकां कळीत आसा खंयसर सत ना थंयसर वांटे 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 जावनूच वेतात. कित्याक सारकी समजणी नातल्या वेळार दुबाव वांटे करता आनी फूट घालता कुटुंबांत तशेंच समाजांत तशेंच इगर्ज मातेन. त्या देखून आमकां आज नातनायला बरें संपूर्ण तरान देवाच्या भाशणांचेर भरवोसो दवरून समजून जेजू थंय येवंक आनी जेजू मुखांतर सर्गींच्या राज्याचें सत आनी आमच्या जिविताचें सत दृढ कर्ण घेवंक आमकां आज उलो दिला. तर मोगाच्या भाव भयणो हें कशें करचें? आमी सोदीचें तर खंय सोदचें? पयल्यान पयलें हांवें म्हज्याच जिवितांत सोदी जाय. म्हज्या जिवितांत सर्गींच्या राज्याची मौल्यां आसात गी म्हणून सोदी जाय. त्या देखून एका मनशाक एक बरें जिवीत जियोंक ह्या संवसारांत गरज चार संगती. एक सत, म्हज्या जिविताचें सत, आनी दुसऱ्याच्या जिविताचें सत आमकां कळीत जाताना तें स्विकार करचें एक बरें मन. दुसरें जावन आसा नीत, जस्टीस. संवसारांत आमी नितीन जिये जाय. एकामेकाच्या संबंदांत या आपल्याच जिवितांत प्रामाणीकपणान नितीन जियेत आसतना म्हजें अंतस्करण नितळ जाता आनी जेजून जें कितें नातानायलाक म्हळां तें जेजू आमकांय म्हणटा. हो जावन आसा एक खरो क्रिस्तांव म्हजो पाटलावदार. आनी तिसऱ्यान थंयसर नैतीकपण. नैतीकपण म्हळ्यार उपादेश पाळणं, कितें बरें करूंक जाता तें करचें, वायट करच्या बदलाक बरें करचें आनी नितीवंतपणाच्या वाटेन चलोवंक प्रयत्न करचें. आनी आखरेचें जावन आसा म्हज्या आत्म्याचें बरेंपण सोदचें. म्हजें बरेंपण सोदचें आनी म्हज्या आत्म्याचें बरेंपण सोदचें. कित्याक म्हळ्यार सगळो संवसार हांव जिखलो, दुबावान जियेलो, या हेर कितें मेळ्ळें म्हाका सगळें मेळ्ळें, पूण म्हजो आत्मो विबाडल्यार कितें फायदो म्हणटा जेजू. त्या देखून म्हज्या आत्म्याचें बरेंपण सोदचें. आनी ह्यो चार संगती आमी करता आसतना आपल्या जिवितांत आनी ह्या चार संगती विशयान आमी चड आनी चड समजूंक प्रयत्न करतना म्हज्याच जिविता विशयान पयलें तें जाल्यार म्हाका सर्गींचें राज म्हज्या काळजान दिसता. त्या देखून आमकां देवाचें उतर सांगता देवाचें राज थंय हांगा ना, तें आमच्याच भितर आसा म्हणून. तें आमच्याच भितर आसा. हांवें तें सोदी जाय कित्याक देव म्हजे थंय वस्ती करता. बावतिस्मा मुखांतर देवाचो आत्मो म्हाका दिला आनी तो आत्मो म्हजे थंय वस्ती करता. देखून त्या आत्म्या मुखांतर देवाक वळखूंक देवाचें योजन, देवाची कितें कार्य तें चलता संवसारार म्हजे पासून, म्हज्या सोडवणे पासून तें हांवें समजूंक प्रयत्न करतना म्हाका खात्री जाता वय हांवें देवा थंय जिये जाय आनी देवा थंयच रावो जाय. आनी तशेंच जालें नातानायलाक. आनी दुसऱ्यान मोगाच्या भयणो देवाचें उतर. देवाचें उतर थंयसर देवाच्यो बसवण्यो आसात. देवान कितें म्हाका बसवण्यो दिल्यात तें थंयसर आसा. तें आमी सोदल्यारच कळचें. आनी एक बसवणी अशी आसा मोगाच्या भाव भयणीनो, ती म्हाका लागती जाल्ली. म्हणजे कोण ह्या संवसारार आपल्या आवय बापायक, भाव भयणीक जागे सगळें सोडता आनी म्हजो फाटलाव करता, ताका 100 वांट्यांनी मेळ्ळा म्हणून. आनी मोगाच्या भाव भयणो, आज म्हाका 4 तेग भाव आसात, तेगा भयणी आसात, पूण आत्मीक तरान स्पिरिच्युअल ब्रदर्स अँड सिस्टर्स कितलें त्या देखून हांव हर एका मिसळाला म्हणटा म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो. पूण आमी आत्मीक तरान आमी भाव भयणी म्हणून स्विकार केल्यार मात्र म्हाका 100 वांट्यांनी 1000 वांट्यांनी मेळ्ळा. देवाची पयली बसवणी ताणें संपूर्ण केल्या. दुसरी बसवणी मोगाच्या भाव भयणो, ह्या जिविता उपरांत सासणाचें जिवीत वय तें खंडीत मेळटा जर हांव
संपूर्ण तरान म्हजें जिवीत देवाच्या उपदेशांचेर स्वताचेर आनी नितीचेर होंदून जियेवनूक तयाराय करता. आनी कोण तयाराय करता ताका दुसरी बसवणी संपूर्ण जाता. तर आमच्या जिवितांत मोगाच्या भाव भयणो, आमी कितें करी जाय आपल्या जिवितांत सासणीक जिवीत जोडूंक, देवाच्या बसवण्यो संपूर्ण तरान पाळूंक, तें आमी सोदया, बरें सोदया. आनी अशें सोदता आसतना आमकां मेळटलें, कित्याक जेजून म्हळां सदां तुमकां मेळटलें. आमेन.